येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सोनाली फोगट प्रकरणात धरले आनीक दोगांक. एक दुबावीत ड्रग पेडलर आनी कर्लीज रेस्टॉरंटाचो धनी. 2 मुखेल आरोप्यांक 10 दिसांची पुलीस कस्टडी. सोनाली प्रकरणाक घेवन भाजपाच्या विरोधात विरोधक फुरियोज. सुरवेक हार्ट अटॅकाचेर रजाव दिवपी मुख्यमंत्र्याचो गोवा फॉरवर्डान काडलो फोग. ऑफिसरांक कर्लीज म्हटल्यार वाचप गर दिसले हय, विचारता विरोधक. थळाव्यांनी घेतलो बोंदेरांचो आस्वाद. फ्लोट पळोवपाक दिवाडे लोकांची गर्दी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सोनाली फोगाटाच्या प्रकरणात आनीक 2 जाणांक अटक केल्या. 70चो दुबावीत ड्रग्स वेपारी आनी कर्लीज रेस्टॉरंटाचो धनी एडविन नुनेस. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण कर्लीजाचो धनी आपल्या निवासस्थानाचेर ड्रग्स सांठोवन दवरतालो असो आरोप आसा. दोगांचेर NDPS कायद्या खाला गुन्यांव दाखल केल्या. ते भायर 2 मुखेल आरोपींक 10 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या आनी NDPS कायद्या खाला ताचेर खटलो चलयताले. दोनों ही जो आरोपी हैं सुधीर सागवान और सुखविंद दत्त, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है. पुलिस आणि ते दुसरे एक ओनराक धरला ओनराक धरला सर और किसी को पकड़ा सर ड्रग्स मिळाला पोलिसांक धरला So tell us on what important point that has been pointed out before. आज सोनाली फोगट मर्डर केसीची आज हियरिंग जाली. 2 आरोपी म्हणटा ते सुखविंदर सिंग आणि सुधीर सागवान ह्या दोगांकू आज GMFC कोर्ट म्हापसा हांगा प्रेजेंट केला. पोलिसांनी इनिशियली 14 दिसाची कस्टडी मागलेली, पूण कोर्टान 10 दिसाची पोलीस कस्टडी मंजूर केल्या. पळोवंक गेल्यार ह्या मर्डर केसीक एक ड्रग एंगल पासून लागला. आता हितून आमकां आतां सोर्सिसा कडल्यान म्हायती मेळटा whether that Sonali was purposely drugged or she died with a drug overdose by taking drugs herself. हेजेर व्हडलो क्वेश्चन मार्क जाला. पोलीस सोर्सा कडल्यान आमकां म्हायती मेळटा आनी पोलीस सोर्सान सांगलां कितें कर्लीज क्लब जेंच्यांनी ज्या मरच्या पयलीं फोगट मरच्या पयलीं जेंच्यांनी त्या 2 असोसिएटा बरोबर पार्टी केल्ली, त्या पार्टीच्या कर्लीज क्लबांची पार्टी केली त्याच्या ओनराकूय अरेस्ट झाला आणि त्याच्या ओनराच्या घरान अलेजिडली ड्रग सापडला आणि ह्याका सप्लाय करपी एक वाळपयचो ड्रग पेडलराक अरेस्ट केला. आता पळोवंक अशें जाला की आता जी हियरिंग जाला ती फक्त मर्डर केसीची जाला. फक्त सुखविंदर सिंग आणि सुधीर सागवान यांची मर्डर केसीची जाला आणि हेंचेर आता NDPS एक्टाच्या अंडर हेंची परत एकदा अरेस्ट जातली आणि NDPS एक्ट एकलो वाळपयचो ड्रग पेडलर आणि कर्लीजाचो ओनर हेंचे दोगांचे NDPS एक्टा अंडर अरेस्ट जाला. हांकां चौगांकूय आतां बरोबर परत एकदा हियरिंग जातली NDPS एक्टा खातीर. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान समीप नार्वेकार. कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्यान फिश मिल आनी लिकर फॅक्टरीवाल्यांनी कुशीच्या वाठारांनी घाण सोडल्या. ताका लागून उदक आनी हवा प्रदूषित जाल्या. कुशीक मेळ्या उदकाचे तळेच तयार जाला. वाठारांतल्या बायांनी हे उदक पाविल्ल्यान थळाव्यांनी चिंता उक्तायल्या. फॅक्टरीच्या वाठारात पावले बरोबर हिवळाणी येतात. जाणट्यांक स्वास घेवपाक त्रास जातात. थळावे सांगतात. लोकप्रतिनिधींच्या सुरवेकच ही गजाल हाडून दिल्ली जेन्ना फॅक्टरींतल्यान मेळें उदक भायर सोडपाक सुरवात जाल्ली. साबार कागाळी करूनय कसलीच कारवाय जाली ना. ऐकात कमलाक्ष प्रभुगांवकार कितें सांगता तो. ह्या हातूंत पळय जे पळय नुस्तें पळय जे पळय एक्सपोर्ट करपाचे पळय जे कांय फॅक्टरी आसात, कांय फॅक्टरी तातूंतल्यान ऑयल काडटात, कितें करतात कळ्ळें तुका. पूण ते घालता आसतना पळय तांकां पळय ज्यो पळय कितें नियम कायदे घालून पळय तांकां दिले न्ही, तांचेर हे फॅक्टरीवाले कसलोच ताजेर हे करनात, कांयच करनात, पाळो सुद्दां ना कळ्ळें तुका. आनी अक्षरशः तांगेले पळय जे वेस्ट वॉटर पळय आसा ते अक्षरशः खंय जागो मेळटा ती सोडून घालतात. आतां आमी पळय जी उबी आसात ताजे म्हणजे उजवी सायडीन पळोवपाक गेले जाल्यार एक खंयची तरी फॅक्टरी आसा
म्हणजे बरोबर जर फाटल्यान जर पळयत न्ही जाल्यार ती खंयची फॅक्टरीतल्यान म्हणटा हांव तुका क्लियरली सांगूंक शकना, पूण थंय आज अक्षरशः व्हडले तळे कशे जाल्ले आसा कळ्ळें तुका. आनी त्या तळ्यान सगळे हे नुस्त्याचे पळय वायट फिल्ले आनी कसले कितें म्हणटा कुशिल्लें उदक पळय आसा थंय सोडिल्लें आसा. आतां जर तुमी जर कोणी जर थंय जर वचून पळयत जर न्ही जाल्यार ते कोण तरी पळोवपाचो प्रयत्न करतात, कितें तरी करतात कळ्ळें तुका. हे आमकां एअर पॉल्युशन ह्या इंडस्ट्रींतल्यान जाता, वॉटर पॉल्युशन आमकां ह्या इंडस्ट्रींतल्यान जाता, आनी त्याच बरोबर आमकां पॉल्युशन जाता हे अर्थ पॉल्युशन. अर्थच म्हणजे पेक्षा वॉटर पॉल्युशन जाता, हे जमनी भितर झिरता आनी ते आमगेले बांयक वता आनी कितें तरी जाता आनी बांय पेटे जातात. बांय पेटे जाल्ले आसात. संबंधित सरकारी यंत्रणेने बेगोबेग ह्या वाठाराचे इन्स्पेक्शन करचें. फॅक्टरींतल्या उदकाक लागून वाठारांतल्यो बांयो प्रदूशीत जाल्यात देखून हे प्रकरण गंभीर मानचें पडटलें थळावे सांगतात. इवन पळय मिनिस्टर आसा न्ही औद्योगिक, तो हांगा आयिल्ले आसतना ताका ती सगळी म्हायती दाखयिल्ली सुद्दां आनी सांगिल्ली सुद्दां महादेव नायक म्हणून ताका दाखयिल्ली सुद्दां कळ्ळें तुका. ना आपूण कितें करता जाय तें पळयता रोखडें अशें कितें आमकां आश्वासन दिलें, पूण तातूंतल्यान निश्पन्न कांयच जालें ना. आतां म्हाका एक हांगा आमी पळयल्या त्यो घाण घेतात पूण एक सांगनशें दिसता आमच्या मामलेदाराक, गांवकार म्हण मामलेदार आसा आमचो हांगा, त्या मामलेदाराक म्हाका सांगन दिसता की तांणी जर ताका जर शक्तीजाप जर जाय जाल्यार तांणी हांगा येवचें, इन्स्पेक्शन करचें, तांकां भितर सुद्दां वचपाची गरज पडची ना. एंट्रीक जेन्ना घेतात इंडस्ट्रियल इस्टेटीक जीच ताका तो वास येतलो आनी ताका ते कितें म्हणटा कळटलें. आज गोवा 365 तुमकां तुमची नजरे हाडून दिता कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटी भितर जो कितें जाता, कशे त्रास जातात, कितें जाता ते आज तुमकां आमी दाखोवन दिता. हे त्रास जावपाचे पयलीं कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हण ते पोल्युटेड म्हूण बोवाळ मारताले. पोल्युटेड जातकीर आतां वेगळी पोल्युशन जाले कडेन पयलीं एअर पोल्युशन जाल्लें, आज पळयलें जाल्यार भलतेंच वॉटर पोल्युशना भशेन वॉटर पोल्युशन म्हणटा तें जाले कडेन आसा. हांगा जितल्यो फिश मिल आनीक सोऱ्या फॅक्टरी आसात, ह्या फॅक्टरीनी ह्या आपले जे कितें वेस्ट आसा वो एक थंय पॉंड आसा, ताक म्हणटा तेका, ते पयलीं चिरी मारताले आनी हे चिरी मारपाचें ते पॉंड आसलें आनी ह्या पॉंडाक तेणी जी आपल्याली सिवरेज ह्या पाड्या उदक आसा, जे वेस्ट वॉटर आसा पाड्यालें तें ह्या ताकांक सोडले कडेन आसा आनी ह्या ताकां सोडले कारणान कुंकळ्याची कितल्योश्यो बांय पयलीं साकून पिड्ड्यार जाल्ल्यो, तितून भितर हे सोडटकीर आनीकच पिड्ड्यार जाता. म्हणटकीर हांगा खंयची ऑथॉरिटी जी आसा हांगा येवन पळोवपाची काय पळयना. जेन्ना जेन्ना लोक कंप्लेन करतात त्या टायमार पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता, हांगच्यान सॅम्पल घेता आनीक परतो येता आनी हें खंय तरी लिपोवपाक जाय म्हणून हें ताक आतां पुरवपाचे प्रयत्न जाल्ले कडेन आसा. आमी जाणा सरकारान ही उदक भरता ती ताकां आसात जी मारून दवरल्या ही पुरवची म्हणलें म्हणून, पूण हितूंक जेन्ना वेस्ट घालून तुमी जेन्ना हें पुरवपाचो प्रयत्न करता हें खरेंच इलिगल आसा आनी हेजेर खंय तरी कारवाय जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. सोनाली फोगाटाच्या मरणाक लागून भाजपाचेर गुळी बसपाचो वेळ आयला, कित्याक तर पुलीस मरणाचे गूढ सोडोवपाच्या मार्गार आसात. मुख्यमंत्र्यान सोनाली फोगाटाक काळजाचो आताक आयिल्लो अशें आदींच सांगून सोडिल्ले. ताचेर गोवा फॉरवर्ड सुप्रिमो विजय सरदेसायान खर टिका केली. पळयात. मुख्यमंत्र्यान सोनाली फोगाटाक काळजाचो आताक येवन मरण आयलां अशें विधान करपी भाजप सरकाराचेर विरोधकांनी फारपेट सुरू केलो. फोगाटाक बळजबरीन ड्रग्स दिवपा वांगडाच तिच्या आंगाचेर जोखमो जाल्ल्याचें दिसून आयलां. ह्या विशयाचेर गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष विजय सरदेसायान मुख्यमंत्र्याचेर हल्लो केला. मुख्यमंत्री आदींच मीठ खावन कसो मेकळो जालो तो विचारता. Colonies is not a library. No, Chief Minister nowadays talks of libraries and bars. So it is a fact that Colonies is not a library. So for which reason maybe that was the reason. But Chief Minister has to come clean on this issue. Otherwise we will be spoiling our name continuously on national media. We cannot be living on an island and saying we don't see national news and we only read the Goan newspapers. No. Because we depend on tourism. Tourism is the backbone of our economy. The tourist season is picking up and there should be no fear and anxiety in the minds of any tourist to visit the North Goa beach belt. He has said that he has given police freedom to investigate. That means police didn't have freedom. Very clear that at the initial stage
Police also don't know which case falls in the freedom category and which case falls in the don't touch category. So I think these issues need to be addressed by the Chief Minister. मनीस जेन्ना मरता तेन्ना कार्डियक अरेस्टूच आसता लास्टाक. कळ्ळें तुका न्ही? कोणूय जेन्ना भायर पडटा फायनली his heart stops. So that it can be taken as cardiac arrest. But the cause of death is only after a panchanama, after a autopsy. Without the autopsy, how can the Chief Minister come out and say? He just said it. Michael Lobo is making very ताणे आपले गोंयचे नांव पेड्यार जावचें न्ही म्हणून म्हणलें. बरें चीफ मिनिस्टराक स्पोक्समॅन बरें मेळ्ळ्या. बीजेपीन तो एकूय म्हणना. हो म्हणटा लिडर ऑफ ओपोजिशन आतां आसा काय ना म्हाका खबर ना पूण तो दिता ताका सर्टिफिकेट ना ताणें म्हणलां आसता. होम मिनिस्टर पयलींच स्टेटमेंट काडटा गिविंग अ सर्टिफिकेट दॅट इज कार्डियक अरेस्ट. हाऊ डिड द पुलीस इन्व्हेस्टिगेट? Even if the police were to investigate, they would have come to know it is not a cardiac arrest. How would they not toe his line? Who peddled the initial story that it is a cardiac arrest case? It is only Chief Minister. He has repeated it in two different instances. Why? Are you trying to say it's such a fool? Or is it so light a case? And which party she belonged to? Was she some other party? She was a BJP leader. ह्या प्रकरणाबरोबर तो सिद्धी नायकाचे केसीचेरय उलयलो. गोंयची जीण इतली सवाय जाल्या हय? गोवा फॉरवर्ड विचारता. तशेंच पुलीस खात्यान आपले कर्तव्य पाळूंक नाशिल्ल्यान ताणें आरोप केला. Other cases, like I pointed out the case of Siddhi Naik, where she's been a unfortunate victim of government's carelessness and this tendency of the Chief Minister to jump the gun and give clean cheat to his policemen. Her family did not get justice. Similarly, now this is the case of this young Alan from Asagaon. These are cases which need to be investigated. Not only because they are high profile, because every case, every person's life has to have value, and goal lives matter. तुम्ही म्हटलं की आसगाव केस आसा ते तुमचो फॅमिली डिमांड करता की म्हणून केस आसा तो तुमचो सेम डिमांड आसा की ना फॅमिलीन डिमांड केलें हरियाणाच्या न्यू तुम्ही केस रजिस्टर केली मर्डर. गोंयकारान एक डिमांड केल्यार कित्याक टायम लागता? कित्याक आहा तें अशें की तो गोंयकार म्हणटा तो व्हॅल्यू ना? हांवें डिमांड करपाची गरज नासतना थंय केस इज 200 मिटर फुडें ताची बॉडी पडल्या. ताच्या भावाक ते वचून सांगता तूं सीसीटीव्ही फुटेज सोदून हाड म्हणून. ते काम ताच्या भावाचें काय पुलिसेचें? काय पुलीस फक्त हफ्ते दिल्यारच काम करता ते? The entire coastal belt आणि सारखे चल्ला हे दिसांनी फेस्त. मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या बेजापसालदारपणाच्या स्टेटमेंटाक लागून खरेपणी ताणें गृहमंत्रीपद सोडपाक जाय, विजय सरदेसाय मागता. I am demanding that the Chief Minister comes clean first from his first stand of saying that it's a cardiac arrest, and then resulting in all this that a Chief Minister from another state has to interfere. Now a late case is filed. So you have to come clean on this. Not only in her case, in all other cases also. People are dying, dead bodies are popping up. So my demand is that the Chief Minister has to be, otherwise you have to question him. The police will have to question him. For that he has to step down as Home Minister. How will the police question a minister only? Tell me. Suppose it was me, they would have come to my house in the night. तू कशें म्हणटा काय म्हणून? तू कशें कळयता म्हणून? चीफ मिनिस्टराक विचारचें ना ते. कशें विचारले? When he is the Home Minister. So he should at least step down as Home Minister and subject himself to an interrogation for the truth to come out. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फोंडेचे सेंट एनीस चर्च कडले फुटपाथीची अवतिकाय जाल्या. सगळे कडेन तण वाडला. देखून वाठारांतल्या स्कुलांत वचपी भुरगीं ही फुटपाथ चुकोवन रस्त्यावयल्यान येतात वतात. देखून ही फुटपाथ धोक्याची जावन रावल्या. फोंडेच्या सेंट एनी चर्चीच्या म्हऱ्यांतलो वाठार तसो गजबजलेलो आसता. चड करून स्कुलाची भुरगीं स्कुलांत येवपाक वचपाक थंयचे फुटपाथीचो वापर करतात. पूण सद्याक ही फुटपाथ तण आनी झिली वाडिल्ल्यान दिसच ना. भुरगीं रस्त्यावयल्यान वतात.
देखून तांकां अपघाताचो धोको तयार जाला. विराज सप्रेन हे समस्ये कडेन बोट दाखयला. आमी आतां सद्या सेंट एनीस चर्च फोंडा हाजे ऑपोजीट तुमकां फाटल्यान म्हाज्या फुटपाथ दिसता तसोच ते त्या सायडीनूय आसा फुटपाथ. तर हे फुटपाथ म्हाका गेली 3-4 वर्सां जालीं क्लीन केल्ले ना, कोणाकूच पडिल्ले ना. आनी हो फुटपाथ यूज करता कोण तर बाबा पेरंट्स जे आतां सेंट मेरी भुरग्यां पावपा वता गांवांनी खंयचे चलता तांचे खातीर सोयीस खातीर हो फुटपाथ आशिल्लो. पूण ती रस्त्या वयल्यान चलपाक लागता. रस्त्या वयल्यान चल्ल्या कारणान एक्सिडंटूय जावपाक शकता, हे भुरग्यांचो जीव वचपाक शकता. तेन्ना म्हजी मागणी आसा PWD डिपार्टमेंटा कडेन रोड्साचें तशेंच फोंडा म्युन्सिपालिटी कडेन की जाता तितले बेगीन हे फुटपाथ क्लीन जावचे. आनी तशेंच थंय डागडुजी गोजी थोडे कडेन ते स्लॅबीस तुमकां दिसता ते स्लॅबीस नात थंय. आनी हे जे लोकांचे जिवीत जे धोक्यांत आसा हे हाका जिवाणूय आसा हांगा जिवाणूय भोंवता हातून फुटपाथा भितर. तेन्ना ही जाता तितले बेगीन निवळ करचें आनी चवथी पयली तरी निवळ करचें म्हजी मागणी आसा. तुम्ही पळयला आसतली ही फुटपाथ हाचेर झाडां आयलेली आसात. लोक चलता, इस्कॉलाची भुरगीं चलता, जिवाणी भोंवता आनी लोक गाडी अशी पार्क केल्ली आसतात. लोकांनी चलपाचें कशें? आमी ऑथॉरिटीज आशिल्ले तांकां सांगलें मातशी ही झाडां निवळ करून घ्या. बोथ सायड फुडें स्कूल आसा थिंगा पळय झाडां सगळीं काचक जाल्ली आसा. तर कोणेच हाचे बद्दल हें केलें निवळ बी केल्लें ना. हांव मागतां जी ऑथॉरिटी आसा ही म्युन्सिपालिटी एरिया येता तांणी बेगीनूच ही येवन आमची जागा निवळ करची. नाजाल्यार कितें जातलें लोक झाडां जाल्या म्हूण रस्त्या वयल्यान वता, एक्सिडंट जावपाची चड शक्यता आसा. ही जी आमची फुटपाथ आसा तेजेर जायती माती पडल्या आनी सगळे ते फातर वयर सकयल जाल्ले आसा. आनी जेन्ना आमचे इगर्जेचे आमचे मीस सुणटा तेन्ना जायते आमचे भुरगे हे फुटपाथार चलता आनी तांकां चलपाक त्रास जाता मातसो. तेन्ना तांकां रोडा वयल्यान वयचें पडटा. तर आमच्या किस्तोव डायसान तुमकां मागणी घातलेली कावन्सिलराक की मातशी आमची फुटपाथ आसा ती रिपेर करची म्हणून. पूण आजुनूय कोणें फुडाकार कांय घेवून ना. तशेंच आमची सेंट मेरीज इस्कॉल आसा पळय थंय जायती झाडां पडल्या आनी ल्हान ल्हान आमची भुरगीं एवढे तेवढे धांवता. कितेंय जिवाड भायर येवन कोणाक घास मारूंक शकता, कितेंय वायट जावंक शकता. तेन्ना हें कितें जावचे पयलीं आमची मागणी आसा मातशें तुमी फुडाकार घेवचो आनी मातशें आमचे ते पळय झाडां बी वाडल्यात ती मारची म्हणून. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेवया वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवाडे वाठारांत शेनवारा बोंदेरां व्हडा उमेदीन मनयली. बोंदेरांक लोकांची उपाट गर्दी आसली. ह्या उत्सवाक मोठ्या प्रमाणात बावटे हुबयतात. देखून बोंदेरां ह्या नांवान हो उत्सव दिवाडे जुंव्यार मनयतात. फाटलीं 2 वर्सां कोरोनाक लागून चडशे सण परबो बंद आसले. अंदू मात लोक उत्सवाक सामको ओतो आयला. शेनवारा बोंदेरांक बेणाच्या सांगातान सुरवात जाली. थळावी भुरगीं आनी तरणाट्यांनी वेगवेगळी फॅन्सी बेस येवजण केल्ली. ह्या निमतान जाल्ल्या सर्तींनी तांणी वांटो घेतलो. फ्लोटांची परेड लेगीत पळोवपाक मेळ्ळी. बँड आनी डीजेच्या तालारय तरुणाय थिरकली. ह्या निमतान थळाव्यांनी वेगवेगळी रुचीक खाणा जेवणांची स्टॉलांय घातिल्लीं. पळोवया बोंदेरांचें खीण. Hey, my name is Aisha, and as a resident of Diwar, very proud to be here. This is the 38th year of the Bondera. Of course, we missed 2 years because of the pandemic. But when I say we're back with a bang, that's putting it lightly. We're so happy to be back with this beautiful festival that comes not just from the island, but from the hearts of the people of the island. And it's such a labor of love because everyone on the island is involved, from production to organizing to putting the floats together. Each ward makes their own special beautiful float as part of the float parade. So all of it really does come from the hearts of the people of the island. So if you've missed out, I hope you get to experience it at least once in your life. It should be on your bucket list. सगळे आमचे जे स फ्लोट्स असतात वाड्या वाड्याचे फ्लोट असतात ते ह्या वर्सा भाग घेता तांचे परफॉर्मन्स आसतले
तसेच फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन सिनियर कॅटेगरी आणि ज्युनियर कॅटेगरीचे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जातले. आयच्या दिसाचो आमचो चीफ गेस्ट जो आसा मिस्टर रोहन खंवटे ट्युरिजम मिनिस्टर, तसोच गेस्ट ऑफ ऑनर आयचो आसतलो आमचो बाब राजेश फळदेसाय, आमचो कुंभारजुवा मतदारसंघाचो MLA, आनी दोनूय पंचायतीचे सरपंच आमचे गोलती नागरीचे मारियो पिंटो, तशेंच सामत पंचायतीचे सरपंच सुप्रिया तारी हे आसतली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. ऑलिम्पिक चॅम्पियन भालो नेमबाज नीरज चोपडान शुक्रारा इतिहास रचलो. लॉझान लेक जिखून डायमंड लीग मीटिंग खिताब जिखपी तो पयलो भारतीय जावन रावलो. फाटल्या म्हयन्यांत संवसारीक सर्तींत रुप्या पदक जिखतना ताका ल्हान दुखापत जाल्ल्यान नीरज चोपडा बर्मिंघम राष्ट्रकुल खेळा सर्तींतल्यान भायर सरिल्लो. 24 वर्सां पिरायेच्या चोपडान पयल्या यत्नांत 89.8 मिटराचेर भालो मोखलो. हरियाणाच्या पानिपत लागसाच्या खड्रा गांवांतलो हो तरणाटो डायमंड लिगाचो मुकुट जिखपी पयलो भारतीय जालो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. शेनवारा आनी आयतारा सुकें पडूं येता. कांय थारावीक सुवातींनीच पावस शिवरतलो. फुडल्या सप्तकांत मात 30 आनी 31 तारखेक हवामान बदलतले. वेगावन वाऱ्याच्या सांगातान पावस रकतलो. कांय कडेन घसघशीत पावस कोसळटलो. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. दिसभर मळबांत कुपां दिश्टी पडली तरी कांय थारावीक सुवातांनीच पावसान घालून घेतले. आजची रात चिप्प जावं येता. उणावत तापमान 24 डिग्री सेल्सियसा मेरेन सकयल देंवलां. फुडल्या 3 दिसांत हवामान शांत उरूं येता. हवामान विभागान ह्या काळांत कितें शिटकावणी दिवंक ना. बोट धन्याकय शिटकावणी ना. 30 आनी 31 ऑगस्टाक घसघशीत पावस. 29 मेरेन पावसाचो हलकोसो शिवर. आयचे उणावत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्यो परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.